दोन मुद्द्या. पयलो मुद्दो आमी जे सप्टेंबरान चालू केल्ले डोर टू डोर प्रचार तो आमचो आज पूर्ण जाला. आमी खुबश्या पार्टांनी दोनदा गेल्या. काल आमी संपूर्ण कुट्टी खांडेपार पोंडा तालुका आमचे पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी संपूर्ण तरेन आमी घरा वचून संपयल्ली आसा. तातूंत जर खंय एक थोडी घरां कितें उरल्या जाल्यार ती आमी एक ते 2 दिसांत सोंपोवपाक ट्राय करतले. आनी परत 21 तारखेच्यान आमी आमचो सेकंड डोर टू डोर प्रचार सुरवात करतले. आनी त्याच प्रमाणे इलेक्शन कमिशना कडेन परमिशनां घेवन आमच्यो मिटिंगो चालू उरतल्यो. पीपल सेंट्रीक मॅनिफेस्टो मेळचो म्हणून आमी लोकांच्या दारार बेगीन गेल्ले. पीपल सेंट्रीक आयडियाज मेळच्यो म्हणून आमी लोकांच्या दारांत बेगीन गेल्ले. आनी त्या प्रमाणे आमकां एक 5 मुद्दे खूब इम्पॉर्टंट समजून आयले आमच्या मॅनिफेस्टोचेर. आनी जे खूब इम्पॉर्टंट आसा, जे बरे तरेन रेग्युलर चलपी जे आमी 4.5 वर्सां मुद्दो प्रेस मिडिया भावा भयणीन घेवन चालू केल्लो तो एक आयडी हॉस्पिटलाचो तो आमचो उरतलोच. आनी ते आमी 2022 जेन्ना आमचे विजयी जातली खात्री आसा आमकां, ताज्या नंतर आमी 2022 डिसेंबर पर्यंत ताज्या पयलींच आयडी हॉस्पिटलाचो हो प्रश्न आमी सुटावो करतले. आमकां दुसरो इम्पॉर्टंट इश्यू लागलो हो भुरग्यांचो एम्प्लॉयमेंटाचो. कारण आयिल्ले गेल्ले सगळे जॉब जे वतात ते फक्त वाळपय आनी सत्तरीन वतात. फोंड्याच्या भुरग्यां खातीर न्याय मेळोवन दिवपा खातीर 43 बुथांत भुरग्यांक थंय जॉब मेळच्या खातीर ताजेर आमचे प्रयत्न आसतले. बरे रस्ते म्हटले म्हणून जायना. आमकां लोकां कडल्यान एक गजाल समजून आयली, बऱ्या मनशां कडल्यान समजून आयली, जे मनीस काम करता तांच्या कडल्यान समजून आयली की रस्ते डांबरीकरण केले आनी परत तिसऱ्या दिसाक ते खंयच्या कारणामुळे फोडले ते आमी फोंड्या जावपाक दिवचे ना. सिवरेज, वॉटर, पायपलायन, BSNL अशी एक कोऑर्डिनेशन कमिटी टीम आमची बसतली. ताजेर काम जातले आनी त्याच्या नंतरूच सिवरेजीचे काम जावन उदकाचें काम जावन ड्रेनेज सिस्टमान आमी सगळी सिस्टम घालतली सो दॅट हो रस्तो परत आमकां फोडपाचो गरज पडचो ना आनी बऱ्या क्वॉलिटीचो रस्तो फोंडेकारांक मेळटलो. ट्राफीक सिग्नल्स, थोडे वन वेज परत फॉर दॅट हांव म्हणटा की सगळे दोतोर केतन भाटीकार आमची कमिटी करतली. वी वील नीड एज्युकेटेड, एक्सपिरियन्स्ड पीपल हू हॅव वर्क फॉर पोंडा, बरे फ्रॉम खांडेपार टू कुट्टी खांडेपार टू पोंडा. आनी ह्या लोकांक घेवन आमकां हो तयार करचो पडटलो रोड मॅप. त्याच प्रमाणे एम्ब्युलन्स सर्विसीस आमकां खांडेपारा 24 तास एम्ब्युलन्स सर्वीस जाय. पीपल मॅनिफेस्टोन आमकां पळोवन आयलें की खांडेपारा आमकां बरी स्मशानभूमी जाय. खांडेपारा आमकां बरो एक ग्राउंड जाय आमच्या भुरग्यां खातीर. आनी खांडेपारा एक आमी जिखून आयले जाल्यार 100च्या 100% 5 वर्सांक एक मिनिमम 10 बेडेड हेल्थ सेंटर आमी खांडेपारा करतले. जंय काय नॉर्मल पोटान दुखल्यार सुद्दां तांकां वळवळीत पणजे ह्या आयडीन येवपाची गरज पडपाक जायना. आज ते 3000 सुमार लोक आसात. आमी तांकां वोट बँक पॉलिटिक्स पळयनासतना तांचे हेल्थ बँक इम्प्रुवायज कशें करतले ताजेर काम करपाक हो पीपल सेंट्रीक अशे भरपूरशे आनी पॉयंट आसा. हे म्हाजे मेजर पॉयंट जावन वतले. हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, स्पोर्ट्स. एंड वेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स आमी पळयतले 2 गजाली. जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो कंप्लीट क्रिकेटीक वचपाक जाय आनी बाकीचे सगळी जी बॅडमिंटन बी चल्ला ते चलता स्पोर्ट्स इंडोरान. पूण तो ग्राउंड जो आसा तसोच गोवा टेनिस ग्राउंड गव्हर्मेंटान जाता तितलो बेगीन फुटबॉलाक दिवचो आनी भुरगे फोंडेकार फुटबॉलर जे आसा ते फुडें काडचे.